शुक्रारा सांजे वरा भितर फोण्या अशी परिस्थिती झाली। फर्मागुडयेर वारखणे आणि अल्मेदा हायस्कुला कडेन झाडां पडून लायट गायब, गाडयो आडकल्यो। तीन सांजे फायर ब्रिगेड बिझी। बांदोड्या वाठारांतूय कितल्याशाच सुवातींनी झाडां पडून रातची लायट गुल। कुळागरांनी बरेच लुकसाण जाला। की फोण्या एक 3 वरांचेर अशें वादळ जाल्लें आसा की येदो मोठो पावस जगजग मारून जगजग हे करून आनी सगळे काळोख करून लायट गेली। पण ती लायट गेली कारणान ती झाडां पडलेली आसा। इतली झाडां पडल्या की गाडयेचेर वयर पडोन सगळे चदल जाल्ले आसा। प्लस फायर स्टेशना कडेन एक स्कुटरीचेर मोठें झाड पडलेलें आसा स्कुटाचेर। आनी तशेंच आमचे आल्मेडाच्या सायडीन घराचेर पडपाचें वाचवलेलें आसा की तें झाड अर्द्याक उरलें। तें जर पडिल्लें जाल्यार घर नासधूस जाता आशिल्लें म्हण तें उरलें तें मोठें। पण तशेंच मोंजिनिसा कडेन एक मोठें झाड पडलेल्या प्रकारे आनी ही अजून 3 वरां जालीं लायट ना। पण ही डॅमेज जाल्या ही अशें वादळाचें केन्नाच पळयल्लें ना आमी। ती पोती पडल्या ती काय मग मोडून गाडा गाडा गाड करून एकलीन केला आता आम्ही एकलीन केला। हांव तूं येवपा जाल्यार दर्यादेग वाठारात 27 आणि 28 तारखेर मध्यान राती मेरेन भरते वेळार 1.5 मिटरांची ल्हारां मारपाची शिटकावणी हवामान खात्यान आदींच दिल्ली। मुरगांव, वास्को आणि पणजे दर्यादेग वाठारांतल्या लोक आणि नुस्तेमारांक ही शिटकावणी दिल्ली। दुसरे वटेन इंडोनेशियात सांजे 7.5 रिक्टर ताकीचो मोठो भूंयकांप जाला। ते फाटभुंयेर थंयच्या अरिश्ट वेवस्थापन एजन्सीन दर्यादेगेर सुनामीचो अलर्ट दिला। मात IMDच्या वेबसायटीर गोंया खातीर हे वादळी वारे आनी उटंगारा विशीं सांज मेरेन कसलोच अलर्ट नाशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।